देवाचें उतर ह्या नियाळ मालाक सगळें तुमकां माये मोगाचो मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या जल्माची परब समोरबता. आमच्या काळजांत वेगळो संतोश आनी उमेद भितर सरता. अदीक करून भुरग्यांक ही 8वीस कुशालकाय केल्ली तयारी, नवीं आंगोस्त्रां, शॉपिंग करप, घर नेटवप, नातालांचें झाड गोठो करप, नातालांचीं गितां गावन गांवांनी भोंवप. इजायास प्रवादय जेजूच्या येण्याची खबर आदींच फुडें बाकीत करता. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. ताची राजवटकी सगल्यांक पावतली. रात पारो करूंक गवली आपले हिंड राखताले. तांकां व्हडा संतोशाची खबर घेवन देवदूत येता आनी हो संतोश सगळे परजेक भोगतलो अशें कोलीत करता. गवली आपले हिंड सांडून बेगीन जेजूक मेळूंक वेतात. हें आमकां शुभ वर्तमानांत मेळटा. जेजू ग्रेस्त आसुनूय एका गोरवांच्या गोठ्यांत जल्म घेता. देवाचें दुर्बळपण ह्या गोठ्यांत आमकां दाखोवन जाता. आमी सगळीं ग्रेस्त जावचे खातीर आमचो देव आपूण दुर्बळ जालो. तशेंच ह्या गोठ्यांत देवाचें मनीसपण आमकां दाखोवन जाता. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी मनशां मदें जियेलो. भावा भयणीनो, ही स्वता आमच्या दोळ्या मुखार आमी नियाळटात तेन्ना आमकां हांगाच रावूंक दिनात. जॉन एकल्यान आमचें जिवीत कशें जिवंक जाय तें पवित्र पुस्तकांत मेवता आनी देवाची खोशी आमकां कळून येता. वर्साच्या वर्साक आमी नातालांची परब पाळटा. कसलें बदलप आमच्या जिवितांत जालां काय? भायलीच तयारी करून आमी आमचो वेळ ओगडायला वा आमच्या काळजा मनाची नवसोदणी जाल्या? जेजू जल्मला खंयचे दोशीर आमी ताका मेळटल्या? नातालां सोमयार खुशाल आनी संतोशी जावया आनी राग सोडून दिवन दुस्मानाक वेंग मारुया. तेन्नाच आमी आमचीं नातालां संतोश बरीं जातलीं. मोगाला जेजू, तूं आमचो उजवाड. जायते फावट आमी कालोखाची गुलाम जाल्या, कित्याक बरें वा वायट तें पळोवंक आमी विसरता. आयज ह्या तुज्या जल्मा दिसा आमचेशी तूं सदांच राव जेजू. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, परवचन राव.